आज जावन पयलें वाचप फुडाऱ्यांच्या पुस्तकांतलें. मोइजेस सोमतच जोशुआ इस्रायल परजेचो फुडारी जालो. जोशुआय सोंपलो आनी मागीर तांकां फुडारी नात. तेन्ना देवान तांकां नितीदार जजस धाडले. पूण आयचें वाचप सांगता त्या नितीदारांचें हे परजेन आयकलें ना. त्यो एका निजा देवाक सांडून आपल्या आदल्या देवांक वा त्या वाठारांत आसच्या देवांक पुजा करूंक लागल्यो. जण एकली आपणाक जाय तें करूंक लागली. तेन्ना देवाक तांचो राग आयलो. दुसऱ्यांनी तांचेर झूज मांडलें आनी देवान हांकां हारोवंक सोडलीं. हें सगळें कित्याक जालें? कित्याक इस्रायल परजे कडेन देवान करार केल्लो, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा, तुमी म्हजी सेवा करात, म्हजो मोग करात, म्हाका मान दियात आनी हांव तुमकां राखतलों. हो करार मोइजेसा कडेन देवान केल्लो. मोइजेस आनी जोशुआ आसासर कांय प्रमाणान परजेन तो पाळ्ळो आनी मागीर आपणाक जाय तें करूंक लागली. जें कितें त्या वेळार इस्रायल परजेन केलें तेंच आमचो लोक करता. आमचो लोक खंय आयकता? इगर्जेन पाद्रीचें आयकना, घरांत आवोवपाचें आयकना. जीं कोण इस्कॉलाक कॉलेजीक वेतात तांकां थंय शिकोवपी आसात तांचें आयकनात, तांकांय जाय तितलो मान दिनात. आमी ऑफिसांनी वा फॅक्टरीनी वा खंय काम करता, आमचे परस वयर अधिकारी आसात, तांणी सांगलें बरें कितें आमी आयकूंक नाका? आयकूंक जाय न्ही. पण जर आमी आयकना मागीर आमी देवाचें उतर आयकता म्हूण कशें म्हणूं येता? देव कितें आमचे कडेन असो मुखामुखी उलयतलो ना. तसो तो आमकां मनशां कडल्यानूच उलयता. देखून पळय, कोण आमकां कितें बरें सांगता तें आमी आयकूंक जाय. आमी हटवादी जावंक उपकारना, आमी धारून काळजाची जावंक उपकारना. ते मागीर इगर्जेन जावं वा इगर्जे भायर जावं. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, एकटो ग्रेस्त तरणाटो जेजू कडेन येवन विचारता, ताका आतां सासणाचें जिवीत जोडूंक जाय, तर हांवें कितें करूंक जाय? जेजू म्हणटा, कांय उपदेश ताका सांगता, हे तूं पाळ. आनी तो म्हणटा ते सगळे हांवें पाळल्यात. म्हणजे तो बरो मनीस. देवाचे उपदेश पाळप भोव कठीण आनी ताणें ते पाळल्यात, देखून तो बरो मनीस. पूण तो म्हणटा तर म्हजें थंय आनी कितें उणें आसा? तर जेजू ताका म्हणटा, तूं संपूर्ण जावंक सोदताय तर तुजें कितें आसा पळय तें वीक आनी दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी आयचें वाचप आमकां सांगता, तो ग्रेस्त तरणाटो दुखी जावन गेलो घरा. कित्याक? तो ताचे ग्रेस्तकायेक लबदाल्लो आनी ती ताका सोडूंक मन ना. एके वाटेन तो सासणाचें जिवीत जोडूंक सोदता, संपूर्ण जावंक सोदता, आनी एका वाटेन तो ग्रेस्तकाय चिडकून रावंक सोदता. हें कशें जातलें? दोन वड्यांचेर पांय दवरल्यार कितें जाता तें तुमकां खबर आसतलें. तुमी कांय वड्याचेर प्रवास केल्ली मनशां आसची नात. हांवें म्हजें जिवीत कितलींशीं वर्सां वड्याचेर प्रवास केल्लो आसा. कित्याक कॉलेजीक वेताना न्हंय उतरची पडटाली. ल्हान व्हडीं ती खूब आकांत येता वड्याचेर वेताना. एकाच वड्यार बसूंक जाय. एक पांय ह्या वड्यार आनी एक पांय त्या वड्यार दवरला. कितें जाता? वो वडेकार हें वडें हे वटेन व्हरतलो आनी वो वडेकार आपलें वडें हे वटेन व्हरतलो. तुजो एक पांय हांगा आनी एक पांय हांगा जाल्यार कितें जातलें? तूं न्हंयत मोदें पडून मरतलो, बुडतलो. म्हूण आमी एकाच वड्यांत आसूंक जाय.
आमी आतां देवाच्या वाड्यांत रावंक सोदता वा आमच्याच वाड्यांत रावंक सोदता? कोणें ठरोवंक जाय? आमीच ठरोवंक जाय. देखून आमी उक्त्या मनाची जावंक जाय. देव आमकां कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय, ताचेर नियाळ करूंक जाय. आनी देव आमकां दाखयता ते वाटेन आमी जर गेलीं मागीर आमकां कसलीच भिरांत ना. हो संदेश आमकां आयची दोनी वाचपां दिता. तर आमी सदांच उक्त्या मनाची जावया. देवाक कितें जाय तें आमी सोदून काडुया. आनी एकदां आमी तें सोदून काडटच तें आमी आमच्या जिवितांत आपणावया.